तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। महाराष्ट्राचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून भाजपाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस हे आयज सांजे 5 वरांचेर मुंबईतल्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यांत सोपूत घेवपाचे आसात। सत्ता स्थापणुकेचो दावो केले उपरांत देवेंद्र फडणवीस हे तिसरे फावट मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले। भाजपा विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी वेंचपा खातीर काल जाल्ले बसके उपरांत देवेंद्र फडणवीस हांचें नांव निश्चित जालें। हे उपरांत राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस हांकां सत्ता स्थापन करपाची सुचोवणी केल्या। ते खातीर आयज हो सुवाळो जाता। ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, कांय केंद्रीय मंत्री, पक्षाचे वडील पदाधिकारी तशेंच भाजप शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री हाजीर रावपाचे आसात। सोपूतविधी सुवाळ्याच्या वाठारांत खर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या अशी माहिती मुंबईचे पोलीस सह आयुक्त सत्यनारायण चौधरी हांणी दिल्या। ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है और जो सुरक्षा के हिसाब से जो तैयारी मुंबई शहर में करनी चाहिए वो सब जो एंट्री पॉइंट है उसके साथ साथ जो महत्व के जो हाई फुटफॉल के पॉइंट है वहाँ भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे 8000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज है वो भी प्रत्येक उस पर निगरानी रखेंगे। हमारी जो निर्भया की पेट्रोलिंग मोबाइल है उनका नियोजन है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में महिला अधिकारी और अमलदार भी बड़े संख्या में हमने लगाया है। उसके साथ साथ जो भी क्राउडेड प्लेसेस रहेंगे वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया हमारे सीसीटीवी जो है उसकी तरफ से भी सब सर्विलेंस सब जगह रखा जाएगा और हमने एक व्यापक तैयारी पूरी सिक्योरिटी का किया है। और जहां भी किसी को मदद लगता है या पुलिस की मदद चाहिए हमारे कंट्रोल रूम को 100 नंबर को कॉल किया, 112 को कॉल किया तो इमीडिएटली हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे लेगीत देवेंद्र फडणवीस हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावपा खातीर मुंबईत पावल्यात। फडणवीस हांच्या मुखेलमंत्री पदा खातीर तांणी खोस उक्तायली। परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये डबल इंजिनचं सरकार आलेलं आहे आणि नक्कीच म्हणजे आपण ज्या डबल गतीने महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा जो स्वप्न आणि शब्द माननीय मोदीजींनी आणि देवेंद्रजींनी लोकांना दिला होता तो लोकांनी कौल दिल्या म्हणजे एनडीएला दिल्याबद्दल मी खरोखरच लोकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि नक्कीच म्हणजे माननीय देवेंद्रजींच्या स्वप्नातलं दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी त्यांनाही खूप खूप शुभेच्छा। देशभरात राष्ट्रीय महामार्ग बांदपाचें काम फाटल्या 10 वर्सांत व्हडा प्रमाणात जालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या सरकाराच्या काळात राष्ट्रीय महामार्गाचें बांदकाम देशभरात जालें। मुंबई ते दिल्ली महामार्ग बांदिल्ल्या कारणान ह्या दोन शारांचें अंतर उणें जालां। महामार्गाच्या बांदकामांत गुणवत्ता राखपा खातीर कसलीच तडजोड करचे नात अशें स्पश्ट उतर केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिलां। लोकसभेत उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाचेर ते जाप दिताले। गोंयांतल्या बँकिंग मळाचेर उप्राशिल्ल्या आव्हानाक लागून राज्यांतल्या ल्हान वेवसायिकांक त्रास भोगचो पडटा अशें राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी काल राज्यसभेंत सांगलें। शुन्य वरार तांणी गोंयच्या बँकिंग मळावेले विशय आनी ताका लागून वेवसायिकांचेर जाल्ले परिणाम हे विशीं विस्तारान सरकाराचें लक्ष वेधलें। Despite the substantial deposit held by banks in Goa, credit disbursement remains alarmingly low, with the credit to deposit ratio significantly below the national average. Nationalized banks in Goa are failing to meet lending target under important government schemes such as the Prime Minister Employment Generation Program, aspiring the entrepreneurs and youth facing challenges such as excessive demands for collateral and guarantors which limit their access to essential credit. Additionally, educational loans are under-disbursed, leaving many students without crucial financial support. This causes risk-averse approach by banks in stifling Goa's economic growth, limiting job creation and hindering industrial development. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ह्या विशयावेली 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद आयच्यान राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत सुरू जाल्या। हे परिशदेक गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या शाळांचे शिक्षक, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचे वांगडी, गुजरात, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आनी आसाम राज्यांतले राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधक संस्थेतले 200 परस अधिक प्रतिनिधी ह्या परिशदेंत वांटेकार जाल्यात। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ आनंदराव पाटील, गोंयचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश सगलानी, निपाच्यो वायस चान्सलर शशिकला वंजारी, राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संशोधन केंद्राच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर आनी शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे हे परिशदेंत वांटेकार जाल्यात।
डिजिटल शिक्षणा खातीर केंद्र सरकारान केल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमाची माहिती ह्या वेळार केंद्रीय शिक्षण सचिव आनंदराव पाटील हांणी दिली. National Education Policy has been launched in 2020. There was some talk that what is happening, why there is delay in bringing textbooks, there is delay in implementation and all that. But the way our director NCERT has explained the things, I think lot of things has been done and many things are in implementation. She has rightly told that we have already brought textbooks for class 1, 2 and 6th. Other textbooks are in pipeline. And it is a national education policy. You are all academicians. You are actually dealing with it day in, day out. You know how difficult to prepare the curriculum, to have so many meetings, to discuss so many points, getting consensus and then bringing it in a report and then printing it is a very, very difficult. It is a Herculean task, but I am very happy that Goa has done that. So congratulations to Goa State. फोंड्या कुर्टीच्या राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठाच्या वतीन 2 दिसाचे सायबर थ्रेट इन रिजनल बँक ह्या विशयाचेर परिशद आयोजित केली. फॉरेन्सिक विद्यापीठ संकुलात आयोजित केल्ले हे परिशदेत देशभरातल्या बँकिंग व्यवसायातले 30 परस अधिक प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो. बँकिंग व्यवसायात सुरू जाल्ल्या सायबर गुन्यांवाच्या फाटभुंयेर बँकिंग प्रतिनिधीक प्रशिक्षण दिवपा हेतान ही परिशद आयोजित केल्या. NFSUचे डीन डॉ. लोकेश चौहान हांणी प्रतिनिधींक ह्या विशयाचेर अधिक मार्गदर्शन केलें. We are organizing 2-day workshop on the strategies for the preventing and management of cyber threat in the regional rural banks. Since we are aware large amount of cyber threats are occurring every day, and they are harming our economy at large. So the objective of this workshop is to provide latest cyber security threat knowledge as well as some kind of forensic technology to this banking employees, so that at least they can come up with the solution and prevent and create a safe environment for our Indian citizens. In this 2 day of this workshop, we have a large amount of sessions which is related to the cyber security, mobile security, mobile forensics. In fact, we are also considering critical infrastructure security kind of session. So in this aspect, this banking official will get the knowledge about the latest tools and technique, so that at least they, whenever they are in the working environment, they can at least be aware of latest tool and technique, and at the same time in the realistic manner they can prevent our society and our country at large. सायबर सुरक्षित गोय मोहिमेखाला गोय पुलिसांच्या सायबर गुन्हा विभागान सायबर जागृताय कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. आल्तिनोर जाल्ले हे कार्यावळीत राज्यभरातल्यान 12 महाविद्यालयातले 40 सायबर स्वयंसेवक वांटेकार जाल्ले. गुन्हा विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या जागृताय कार्यावळीचे औपचारीक उक्तावण करून सायबर गुन्यांवांक आळाबंद घालपा खातीर करपाच्या उपायांची विस्तारान माहिती दिली. सायबर गुन्हा विभागाचे दीपक पेडणेकर हांणी उपस्थित स्वयंसेवकांक गुन्यांवाची मोडस ऑपरंडी हांची माहिती दिली. ह्या वेळार प्रश्नोत्तराची कार्यावळ लेगीत जाली. संयुक्त अरब अमिरातीत सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां पिरायेखालच्या दादल्यांच्या आशियाई चषक क्रिकेट सर्तीत काल अ गटांत भारतीय पंगडान संयुक्त अरब अमिरातीचेर 10 गडे राखून जैत मेळयले. कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी घेवपाचो निर्णय UAE पंगडान घेतलो. सगळे गडे व्हगडावन तांणी 137 धांवड्यो काडल्यो. भारता मुखार 138 धांवड्यांची मोख आशिल्ली. भारतीय पंगडान 16 षटकां आनी 1 चेंडू ही मोख साध्य करून जैत मेळयले. भारतीय दादल्यांच्या कनिष्ठ हॉकी आशियाई सर्तीत भारतीय पंगडान जैत मेळयले. मस्कतात जाल्ल्या ह्या सर्तीच्या निमाणे फेरयेंत भारतीय पंगडान पारंपारीक प्रतिस्पर्धी आशिल्ल्या पाकिस्तान पंगडाचो 5-3 अशा गुणांनी पराभव करून 5वे फावट आनी सेगीत 3रे फावट ही सर्त जिखली. खासो म्हळ्यार ह्या पुराय सर्तीत भारतीय पंगड अपराजीत उरला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 122 हाचेर पळोवंक शकतात.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.